म्हापशा NGPDAच्या टाउन प्लॅनिंग स्किमीक सरकार सुमार 16 लाख चौखण मेत्र जमीन एक्वायर करूंक सोदता। आतां मेरेन 3 लाख मेत्र जमीन हातांत आयल्या। सेलाची मंगळारा म्हापशा मिटींग जाली। मिटींगेक 200 शेतकार आशिल्ले। प्लॅनिंग केलें ना जाल्यार फुडें डेव्हलपमेंटाचे खतखते जातले म्हूण पर्रीकार उलयलो। हांवें ठरयलां की कुडचडी पूर्णपणे शेतांत दवरया। ताकाय खबर आहा की ताणें शेतां दवरून सुद्दां लोकांनी शेतां पळोवन ते बांदले। हळू माती घालता कारण डेव्हलपमेंटाचें प्रेशर म्हाका दिसता सारक्या पद्दतीन जर प्लॅनिंग केलें ना जाल्यार इल डेव्हलपमेंट ऑर माल डेव्हलपमेंट कशें डेव्हलपमेंट जाता। शेवटी 20 वर्सां नंतर तुमकां हो सगळो जागो बिल्डिंगांनी भरवून दिसची पडटलो। वतात आनी फकाणां दिसता तूं वतात आनी म्हापसा अर्बनाच्या त्या फाटल्यानच्यान फीश मार्केटाच्या फाटल्यान वता इस्सार बिल्डींग बी आहा पळय त्यो एसआर बिल्डींग बी आहा पळय ती एरिया वचून पळया कितें आहा थंय सगळें खतखतें जावन गेला। आलेक्सान NGPDAच्या भूंय संपादन स्किमीक हरकत घेतल्या। मुख्यमंत्र्यान खंय डेव्हलपमेंटाच्या नांवान चलयला तें सारकें न्ही। CM is wrong on this. ही खाणका वेल्ला सान कोडवाड मुखार सान ही सगळी कमर्शियल करपा ही सगळी शेतां चोय। यू कांट हॅव कमर्शियल एवरीवेअर विथ 300 FAR. I asked him FAR कितले काय म्हणून नॉट आन्सरिंग। हुंय तरी हांवें CMा सांगलां टू स्टेट्समॅन तुका सपना म्हूण हें तेका काना सांगलां हें आनी तेका सांगलां काना सांगो तें हांव आतां तुमकां सांगता हें तुका सपना म्हूण तूं म्हापशें जायन आख्खी शेत जर तर तूं कन्वर्ट करतलो आनी मागीर सांगतलो लोक आज कोन्ना जाल्यार हाल करतले म्हणून लोकांक कोन्नी बट तूं हें जायनाका आमगे पर एनवायरमेंट पिटे करपाक तें बांदूं जायना म्हूण गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट केला तोकली उजार केल्या। बरो हुशार आहा पर्रीकार देवान ताका बरें हुशारकाय दिल्या पूण फालतू कामां घालता तो। लँड टू द एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टाचेर बिल्डींग बांदूं जायना म्हूण शेतांत एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टाचे गेलो शेतांत वो शेतां हे मुणकार आहाय शेतकार आहाय तीन करूं जायना म्हूण गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हूण नेमला आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाचेर टाउन प्लॅनिंग एक्टा प्रोविजन आहा करपाक। दिस इज अनदर फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ गोवा। कितल्याशाच शेतकारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाक हरकत घेतल्या। आमच्या सीएमा कडेन प्रश्न मांडले शेता बद्दल आनी त्या शेतकारा लोकांच्या कामा बद्दल म्हणजे ती प्रॉपर्टी आयज सरकार घेवंक सोदता ती सरकार घेता सरकार म्हणटा तितून आमकां फायदो कांय ना। तर म्हाजें म्हणणें अशें दिसता की जे वस्तूचेर प्रॉफीट ना ती वस्तू कोणी आत घालचे न्हू ती तशीच दवरची आनी ती जे लोक जे कन्वर्ट करून जे खाता न्हू तांकां तशेंच खावंक दिवची ही म्हाजी ह्या सरकारा कडेन आमच्या सीएमा कडेन म्हाजी कळकळीची विनंती आसा। ती तेणी आयकून हो जो प्रोजेक्ट जो केला तो तर आमच्या गोंयकारांकच जर तेणी केला जाल्यार तेणी गोंयकारांची समस्या सोडोवची आनी ना तो स्पेनाक म्हणटा जावं अमेरिकेक म्हणटा जावं तो आमच्या गुजराताक जर म्हणटा जाल्यार तेचेर आमच्या गोंयकारांचो सारको ऑपोजिशन म्हणजे पॉवरफुल ऑब्जेक्शन आसतलें। तेच निमतान मुख्यमंत्र्यान म्हापशा म्युनिसिपालिटी वाठारांतल्या कामाचो रिव्ह्यू घेतलो। म्हापशान रोड्स जे डॅमेज रोड्स आहा वॉटर सप्लाय मागीर जायकाचें जें काम चालू आहा तेजें आनी जी सोडाचें जें काम आहा तेजें सगळें रिव्ह्यू म्हणजे स्टेटस तेजो कितें आहा तो घेवपाक सीएम आयिल्लो आनी त्या प्रमाणे सगळे डिपार्टमेंटाचे EE सगळे आयिल्ले। प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते।